मिरामार बोट संघटनेच्यो 13 बोटी चलतात. सगळ्यो प्रवासी बोटी 50 सीटर आसात. हांगा आमी वॉटर स्पोर्ट्स चलयनात. आमचे कडेन कॅप्टन ऑफ पोर्टाची सगळीं परमिशनां आसात. मात हांगा आतां पर्यटन खातें जे कावंटर घालपाक सोदता ते आमकां नाका म्हण संघटनेचो अध्यक्ष उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हांव मेंबर आमच्या एसोसिएशनाचो, आमचे मिरामार बोट ओनर्स एसोसिएशन. आमचे हिंगा 13 बोटी चलता. कॅटमॅरिन अंडर IV Act, नॉट वॉटर स्पोर्ट्स बोट्स. ऑल पॅसेंजर बोट्स आर ऑल 50 सीटर्स, नॉट अ स्मॉल बोट्स. आनी हिंगासर जेट्सकी चलना, पॅरासेलिंग ना, बनाना रायड ना, कांय ना. आमी फकत पिकअप करता एंड वी डू क्रुजींग करता आनी येतात परते लँडींग करता. आमकडे हिंगा सगळी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची परमिशन आसा. एम्बार्कींग, डिसएम्बार्कींग वी पे द मनी. फिशरीची NOC हा टू फ्लाय ओवर हियर. वी हॅव अ परमिशन फ्रॉम tourism to operate in Miramar at Miramar beach. During rainy season, Kampal. And during rainy season, We are in the Kampal. at Kampal. Kampal Park. All permissions we have. And now there is gel counter is come. Counter आमकां तो नाका, कित्याक ते आमचे ओन बिजनस. They are forcefully putting this counter and they सांगता if you are not allowed we will stop your business. Stop कोत्ता म्हणटा. आतां तेणी आमकां कांयच सांगना कितली रेट, कितले टॅक्स आनी कितले तांकां कावंटराक वयतले पळय ते. आमकां कांयच नोटिफिकेशन, कांयच आमकां बरोवन कांयच येवंक ना. आनी तेणें कावंटर प्लेस केला हिंगा. ताका लागून आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें आहा तें आमकां क्लियरली दिवचें, आमकां गोमपाक. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान तुमचे कडेन मिटींग केल्ली हे कावंटर घालच्या पयलीं, कितें सांगलेलें? मिटींग केल्या आमकडे. ते घालता म्हणूंक लागले. आमी सांगलें आमचो धंदो हो आमी केलेले आहा. आमी कित्याक तुमकां दिवं आनी कित्याक आमचे पयशे तुमकां कित्याक कावंटराक कित्याक वचोनी. मागीर तेंचे आन्सर कितें आसलें? ते फोर्सफुली सांगता आमी करचेच पडटले हिंगा, नाजाल्यार तुमचे बोटी बंद करच्यो पडटल्यो. चार्जीस डिफरन्स कितें सांगलेले बीन तुमकां? चार्जीस ते एक जेलाचे चेडू आहा थिंगा, ते म्हणटाले 650 सांगताले. ते म्हणला तेणें रफली, बरोवन कांय ना. 50 रुपीज कावंटरार म्हणटा ते. Plus 18% अरावंड बॅलन्स कितले 100 बॅलन्स ना 50 रुपीज तांकां आनी प्लस GST करून ते 650 येताले. मागीर आमी GST अरावंड 100 रुपीज कितें आनी 500 रुपीज कितें आमकां दिता म्हणटाले. आमी इतल्या वर्सां हिंगा 350 रुपया चार्ज करता. आनी तरी कस्टमर वचपाक ते चड हेवी जाता पयशे. वचना वचोंक सोदना. आनी इतली रेट वाडयली जाल्यार आमकां बिझनसच जावचें ना. सो तुमचो इशू असो हा की 350 रुपयान तुम्ही नॉर्मली व्हरता आणि आता टुरिझम आपल्याचो काउंटर घालून 650 करता रेट. हा. डबल करूंक करता. सो तुमचे डेलिगेशन कितें टुरिझम डिपार्टमेंटान वचपाचें कितें तुमी डिसायड केला? कितें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन कितें तुमचो? फ्युचर आतां आमी आमचे कन्सर्न एडवोकेटा कडेन आतां कितें तेंचे येता पळय ते बरोवन ते आमी एज पर कन्सर्न एडवोकेट आमचो आहा तेज्या फुडें वयतले आमी आनी एडवायस घेतले. सो डिपार्टमेंटान काउंटर घालच्या पयलीं तुमकां रिटर्न काय दिवंक ना अजून? कांयच दिवंक ना. तुकडे काउंटर ना. आतां तेणी नोटिफाय केला झोन जेलाक लागून. आनी तेणी आतांच म्हाका तेणी कॉपी दिल्या, नोटिफाय केला म्हण हिंगा काउंटराक नोटिफाय जाल्यार आमी मागल्या, तेणी आमकां दिवंक ना, आमी मागल्या नोटिफाय. आता इफ सपोज जर तुमचे मागणे पूर्ण जायना हांगासर काउंटर काडिना जाल्यार तुमी कोर्टान वयतले? होय होय आमी वयतले.